नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश प्रभावणकर. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. वाडपी आवाज प्रदुशणा आड हंटुणकरांनी केले मेणवाती पेटोवन आंदोलन. मोठ्या आवाजान म्युझिक वाजोवपी क्लब करचे बंद, थळाव्यांची मागणी. ड्रग्स सगळ्याक उपलब्ध आसा हे अलेक्साच्या विधानाचेर पडलो बोवाळ. मुखेलमंत्र्याचे सारवासारव करपाची आयली पाळी. युरी म्हणटा अलेक्स उलयलो मन की बात. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान लॉन्च केली सीएम हेल्पलायन. येवजण्यांचे पयशे जावं हेर समस्यां खातीरूय करूं येता फोन. नॉडल अधिकारी घेतले कागाळींची दखल. पर्यटक दलालांक लागून इबाडला गोयचें नांव. कितल्याशाच जाणांचेर केल्या कारवाय. उरिल्ल्या दलालांचेर कारवाय करून सोंपयतले विशय सांगता पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे. बांगलादेशांतल्यान धांवडावन घालपी हिंदूंचे संरक्षण करप गरजेचें म्हणटा आदलो मुखेलमंत्री आनी आतांचो मंत्री शेतकी मंत्री रवी नायक. उस्किनी बांद ते पोळे चेक नाके मेरेनच्या महामार्गाचे काम 6 म्हयन्यांत जातले सुरू. चौपदरीकरणा खातीर 700 कोटी रुपया येतलो खर्च. सभापती रमेश तवडकराची म्हायती. आनी आतां खबरो विस्तारांत. ड्रग्स सगळ्याक उपलब्ध आसा. ड्रग्स फक्त सनमनान मेळटा अशें ना. मंत्री आलेक्स सिक्वेराच्या ह्या विधानाचेर बोवाळ पडलो. आलेक्साच्या विधानाचेर मुख्यमंत्र्याक सारवासारव करपाची पाळी. आलेक्साची खंय जीब घसरली अशें मुख्यमंत्र्याचें स्पश्टीकरण. हाचेर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव म्हणटा आलेक्स सिक्वेरान खंय मन की बात उलयली. देशाच्या 78व्या स्वतंत्रताय दिसाच भाजपाचो ज्येष्ठ मंत्री अलेक्स सिक्वेराची वाचाळगिरी. ड्रग्स खंय सगळ्याक उपलब्ध आसा, ते खातीर फकत सनबर्न जाय अशें ना म्हूण अलेक्स उलयलो. I basically believe that drugs are today available. You don't require sunburn to come and make drugs available. We're all shouting about sunburn and drugs. You tell me there is a festival that is organized for 3 days in Kolkata. Here, and I'm sure you'll have, some of you will have gone to the festival. You want to tell me that drugs? Drugs, I believe, are available. It is our responsibility to identify those selling. Our responsibility to intimate to the police that it is available. Let us be proactive. Let us support them. Let us help them. Let us move forward and ensure that there are no drugs available. अलेक्साच्या ह्या विधानाचेर खुद मुख्यमंत्र्याचेर सारवासारव करपाची पाळी. अलेक्साची खंय जीब घसरली. स्लीप ऑफ टंग म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. हे पळय, हांव तेजे कडेन उलयलो. ताजे रिजन स्लीप ऑफ टंग ताणें तो स्टेटमेंट केल्लो. ताका तशें म्हणपाचें नाशिल्लें. ताका म्हणपाचें आशिल्लें म्हणजे ड्रग्साचो प्रॉब्लेम हो सगळी म्हणजे पुराय जगभर आसा प्रॉब्लेम, तो तेणी तर अवेलेबल आसा म्हटलो. होच नेम सादीत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान सरकाराचेर फार पेटयली. मंत्री अलेक्स सिक्वेराक खंय मन की बात उलयलो. सरकार ड्रग्सा सारखे गंभीर समस्येचेर खंय अजिबात गंभीर ना. ऍक्च्युली हा एक हेजेर कळून घेता की एनवायरमेंट मिनिस्टर पण आहा तो सिनियर मिनिस्टर आहा. He has expressed his man ki baat, but chief minister will sleep, calling it slip of tongue. And tomorrow, the BJP president Tanavade will call it gar ki baat. Environment minister basically has dialed the chief minister's helpline on the drug menace, and the helpline sleeps to sleep. Called होगा आज start झालं helpline हो. So basically हे चोयल्यार drugs is available is not a जे पण मिनिस्टर सांगता आम्ही ते सांगत आहे. and the recent जे सर्क्युलर आली होम डिपार्टमेंटाच्या डिमांडच्या वेळार आम्ही मुख्यमंत्री ते पॉइंट आउट केले की पोलीस डिपार्टमेंटा पासून ड्रग्स रेडिली अवेलेबल आहा. ह्यो सरकार फक्त ड्रग्सान स्वयंपूर्ण जाला.
आणि फॉर Alex Sikera it is मन की बात, but for some people it is done की बात. So this done comes from this drugs. So होईना होई म्हाका दिसता it is a very serious issue and this government is absolutely not serious. आपाचो वेंजी वेगस म्हणटा, जर ड्रग सगळीकडे आसा जाल्यार ताचेर आटापा हाडप जांचें काम ते लोकांक बदलपाची गरज. सुरवात खंय मंत्री आलेक्सा कडल्यान जावपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सीएम हेल्पलायन नंबर लॉन्च केलो. सोमार ते शुक्रार मेरेन सकाळी 10 ते सांजे 5:30 मेरेन ही हेल्पलायन सुरू आसतली. वेगवेगळे येवजण्यांचे पयशे जावं हेर समस्यांक खातीर लोकांनी 93 19 82 85 81 ह्या नंबराचेर फोन करून कागाळ करूं येता. नॉडल अधिकारी ह्या कागाळीची दाखल घेतले अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें आसा. CM हेल्पलायन ही तशी पळोवंक वचत जाल्यार सॉफ्ट लॉन्चिंग आसा आनी हाजो नंबर आसतलो 9319828581. आमी हो नंबर जो आसा हो पब्लिकाक कोणायकू कशा रिलेटेडच्यो ज्यो कंप्लेन्स आसा त्यो रिसीव जातल्यो CM हेल्पलायनचेर. CM हेल्पलायन ही सकाळी 9:30 पासून 5:30 पर्यंत सुरवातीक चालू आसतली आनी एकंदर ह्या पुराय हातूंतल्यान वेगवेगळ्यो कंप्लेनी ज्यो आसा ह्यो रिसीव करतले. हातूंत आशिल्ली 7 डिपार्टमेंट, सुरवातीक 7 डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो कंप्लेन्स पब्लिकाच्यो आहा त्यो रिसीव करतले आनी विदीन 72 आवर्स परत म्हणजे जो कोण कंप्लेनंट आसा ताका 72 आवर्सा भितर ताजी कंप्लेन कितें जाली आनी कशा पद्दतीन रिजॉल्व जालें हें परत एकदां आमी कळयतले बी. ह्या पद्दतीचें हें कॉल सेंटर आसा आनी ही पुराय टीम जी आसा ही वुमन टीम काम करतली. ह्या पुराय CM हेल्पलायन ह्या हातूंतल्यान वर्क करपी जी आसा सगळ्यो म्हणजे गोंयभरांतल्यान वेगवेगळ्या भागांतल्यान सगळ्यो सिलेक्ट केल्यान त्यो CM हेल्पलायनीचेर काम करता. आनी हाची स्पेशलिटी जी आसा ही तुमचो कॉल रिसीव केल्या उपरांत विदीन 72 आवर्स परत ताका कॉल वतालो, तुवें ही कंप्लेन दिल्ली, ती कंप्लेन जी आसा ती रिजॉल्व जाल्या. ही कंप्लेन रिसीव केल्या उपरांत आमच्या 7 डिपार्टमेंटाचे नोडल ऑफिसर्स आसात. त्या नोडल ऑफिसरां कडेन ती कंप्लेन वतली. नोडल ऑफिसर म्हणजे ग्राउंड डायरेक्टली तालुका ऑफिस जरी असले जाल्यार त्या तालुका ऑफिसाचेर वचून तेजी कंप्लेन रिजॉल्व करतलो. ही फक्त इतक्याच खातीर काडल्या की सामान्य गांवांतल्या मनशाक म्हाजो आज म्हाजी गृह आधार मेळोंक ना, म्हाजें DSSYचें कितें जालें, म्हाजें DDSSY कार्ड हांवें खंय रिन्यू करपाचें, म्हाका म्हणजे जाणटेलो कोण तरी गांवांत आसता त्या खातीर म्हाजें वर्सभर जाल्यार पयशेच येवंक ना. ह्यो अश्योय कंप्लेनी आहा लोकांच्यो ज्यो सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक. आमचो पब्लीक ग्रिव्हन्सीस मिस्टर वळवयकर हांणी तशें सांगलें म्हणजे अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर पावपा खातीर जो मेल करूं शकना, जो WhatsApp धाडूंक शकना आनी जाका सादी एखाद्या जर डिपार्टमेंटाक आपली कंप्लेनूय दिवपाक जाय. पर्यटक दलालांक लागून गोंयचें नांव इबाडलां. कितल्याशाच जाणांचेर कारवाय केल्या आनी उरिल्ल्या दलालांचेर कारवाय करून हो विशय सोंपयतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलां. त्या बसना फुडें पयलो मुख्यमंत्र्या कडेन व्हरून इलिगल टाउट्स ड्रायव्ह जी आमी चालू केली, जी आज पर्यंत चालू आसा. कालांगूट बेल्टार तुमी इयर टू इयर कंपेर करून पळयात कितलेशेच टाउट ना जाले, पूर्ण तरेन जावना अशें न्ही, आसा अजून आनी वी नीड टू क्लिन्स देम. ती ड्रायव्ह कंटिन्युअस करप आनी टाउटिंग काडप, कित्याक गोंयचें नांव ह्या लोकां खातीर वाट लागता, पर्यटनाकूय त्रास जाता आनी खंत आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मांडिल्ली आसा. मुख्यमंत्रूय क्लियर आसा की आमी इलिगल टाउट्स फाल्यां तुमच्या निदर्शनाक आयले टाउट्स आसा 1364 मारून सांगात. आमी समज पुलीस त्या टायमार पावले ना, आमी एन्श्योर करता की पुलीस ताजेर उबारतले, बट वी हॅव टू कॉपरेटिवली वर्क. सगळ्यांनी काम करपाक जाय. हांव माय तूं जायना. हातून बरोबर काम जालें जाल्यार आमी ते इलिगल टाउटिंगूच पयलें बंद जावपाक जाय. तातूंतल्यान पयलीं गोंयची सोबीतकाय, सुंदरकाय आनी जे आमी गोंयकार आसा ताजेरूच पयलो खुबसो चेंजीस आमकां दिश्टी पडटा. बांगलादेशात जावपी हिंसाचारा पासत हिंदूंचे संरक्षण करप सध्या गरजेचें आसा. आयज बांगलादेशांतल्या हिंदू लोकांक धांवडावन घालतात. देखून आमी सगळ्यांनी आमचे मतभेद विसरून एकठांय येवपाची गरज आसा. जे आमचे लोक आसा तांचें संरक्षण आमीच करपाक जाय अशें आदले मुख्यमंत्री आनी सद्याचे शेतकी मंत्री रवी नायक उलयले. पण जाती धर्माचे लढप येते आमच्या देशांत जावंक जायना. आमी कितलेशे जाती धर्म कितलेशे भाशा हेजे वेळार जगूंक जायना. फक्त बाबा देश आमी देश कसो पडटलो, देश म्हणटा आमी पडटले.
हे सगळे आमी पळोवपाक जाय आनी आमचे भितर जे अवेलेबल आसात आमी सगळे एकत्र येवन आमकां दिसता की आता देशाचे प्रायम मिनिस्टर आयज फ्लॅग होस्टिंग दिल्ली करतले आनी तेच्या ह्याच उलो मारतलो की देश एक खेळ जाय, देशाची प्रगती जावपाक जाय आनी हेच आमच्या गोंयांत सुद्दां आमचे आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सुद्दां आयज उलो मारतले. आमी मारतात एकत्र या, नगरी भांडण काय नाका, आमी आमची प्रगती पळोवया, आमचे भुरग्यांचे शिक्षण पळोवया, आमची गांवची प्रगती पळोवया अशें उलयतले आनी हेच आमचे जर पळयलें जाय जाल्यार आमची प्रगती जातली. आमी एकत्र रावया, कितलेय आसता आमचे कडेन आमी आयज तुमच्या बांगलादेशान सुद्दां आमच्या खंयच्याच हिंदू लावणेतात म्हणून आमी सुद्दां एक विचार करपाक जाय की आमची लोक जे आसा सगळे कडेन तांकां प्रोटेक्ट करपाक सगळे आमी खंय आसूं आमी एकत्र करपाक जाय. कोणीय भारतीय आसूं, आमचे भितर कितलेशे वेगवेगळे जाती आसा कितले आसूं पूण तरी सुद्दां एकत्र करपाक जाय आनी पळोवपाक जाय सगळ्या लोकांनी प्रगती कोण म्हणू शकता. प्रगती म्हणजे मनीस करता तेजी इंटेन्शन बरें आसा ते प्रगती करता. आयज सगळे आमचे देशांत प्रगती करता, गोंयांत करता आनी हे सगळे हे तुमचे खातीर सगळे तुमची ही प्रगती सुरू जाता आनी आमी वचपाचे प्रयत्न करुया, सगळे एकत्र येवया. उस्किनी बांद कुंकळ्ळी ते काणकोण पोळी चेक नाक्यामेरेनच्या चौपदरी महामार्गाचें काम फुडल्या 6 म्हयन्यांत सुरू जातलें आनी ह्या कामा खातीर 700 कोटी रुपया खर्च येतलो अशें सभापती रमेश तवडकरान सांगलें. एक सांगपाक खूब आनंद जाता की जो नॅशनल हायवे आसा की तो उस्किनी बांद टू काणकोण मनोहर पर्रीकर बायपास हांगा पर्यंत जो आसा न्ही की फाटल्या दिसा 3-4 वर्सां ज्या तरेन एक्सिडेंट जाले, ज्या तरेन त्या रस्त्याची वताहत जाली ही आमी सगळे गोंयकार पळयता आनी खूब मोठे व्हडले एक्सिडेंट हाजे पर्यंत जाल्ले आसा. हाचेर तोडगो काडपाक जाय हें सबंद काणकोणकारांक दिसतालें, सबंद गोंयकारांचे लोक दिसताले आनी एज ए आमदार म्हाकाय दिसतालें. हांवें म्हाका दिसता की ह्या टर्माक आमदार जातकच सगळ्यांत पयलीं टॉप प्रायोरिटीन जो जो विशय हांवें दिल्ली पर्यंत नितीन गडकरीजीक वचून हांव स्वताक वचून रिप्लेस केला आनी ज्यो काय प्रोसेस आसा न्ही त्यो म्हज्या ऑफिसाचे थ्रू, तांच्या ऑफिसाचे थ्रू, ताजे ओएसडी अमोल हांगा घेवन गेले आनी ह्या सगळ्या गजालींतल्यान हें काम फुडें गेलें आनी तें काम फुडें करता आसतना म्हाका दिसता की ताजे 2-3 गजाली आमकां लक्षांत घेवपाक जाय. एक गजाल म्हणटा ती जी फॉरेस्टाची लँड डायवर्शन हो एक विशय आशिल्लो. दुसरो विशय म्हणटा तो लँड एक्विजिशनाचो विशय आनी त्या नंतर बाकीचे एस्टिमेटेशन करून बाकीचे प्रोजेक्ट सुरू जाता आनी हो 3 फेजीन आसा. एक उस्किनी बांद टू बेनोडे टू मनोहर पर्रीकर बायपास आनी दापट टू पोळे पर्यंत असो 3 फेजींनी हे 3 स्क्रॅच जे आसा ते डेव्हलप करपाक जाय. हो विशय आमी फाटल्या 2 वर्सां पूर्णपणे लावून धरून की आयची जी स्थिती आसा की उस्किनी बांद टू हांगा पर्यंत आसा न्ही की बेनोडे पर्यंत आसा न्ही लँड एक्विजिशन प्रोसेस कंप्लीट जाल्ली आसा आनी बेनोडे टू 4 रस्ता पर्यंत आसा न्ही तेवूय लँड एक्विजिशन प्रोसेस पूर्ण जाल्ली आसा. लँड डायवर्शनचो विशय जो फॉरेस्टाची लँड आसा तोय विशय सोंपलो आसा आनी म्हाका दिसता हो सबंद प्रोजेक्ट जर पळयलो जाय सादारणचो की 700 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा आनी हो आमची अपेक्षा आसा की फुडल्या येणाऱ्या 6 म्हयन्या भितर आसा आनी प्रत्यक्ष काम सुरू जातली आनी लोक वाट पळयतले आनी लोकांक वेगवेगळ्या फिजींतल्यान आमी जें काम चल्लां. रक्षाबंधनाच्या फाटभुंयेर सध्या दिवचलचो बाजार राख्यांनी फुलला मात आजून खरेदीक तसो नेट येवंक ना. दुसरे वटेन ऑनलायन खरेदी आनी विक्रेत्यांच्या वाडपी आंकड्यांक लागून राख्यांच्या वेवसायाचेर परिणाम जाता अशें पारंपारीक विक्रेत्यांचें दुखणें आसा. भयण भावाचें नातें घट्ट करपी परब म्हळ्यार रक्षाबंधन. येता त्या सोमारा म्हळ्यारूच 19 ऑगस्टाक ही परब मनयतले. रक्षाबंधन परबेच्या फाटभुंयेर दिवचलचो बाजार सध्या वेगवेगळे डिझायन आनी आकर्षक राख्यांनी फुलला. सगळीकडे रक्षाबंधनाची उमेद फाकल्या. मात फाटल्या कांय वर्सांच्यान अपेक्षे प्रमाण राख्यांक गिरायक ना अशें विक्रेते सांगतात. तर वार्षिक पद्धतीनुसार आमचं श्रावण सुरू जाता आणि श्रावण सुरू जाता म्हणजे आमचं आवडतं म्हणजे रक्षाबंधन. आमचा व्यापारी वर्गाक रक्षाबंधनाचं एक महत्त्व कित्याक आता
रोजीरोटी आमची वार्षिक पद्धतीनुसार. तर मागचा की बाजारात लोकांची संख्या वाढल्या, गिरायक वाढला, पण दुकानांची संख्या वाढल्या कारणान मातशें आमकां त्रास जाता. तशेंच आता चालू परिस्थितीन अशें जाला की ऑनलायन हो कितें जाला तितून सुद्दां हो आमचो श्रावणाचो मेन धंदो रक्षाबंधन हो जाता आमकां आतां ऑनलायन चलता. आमकां ठोकरी येतात, दुसरी ठोकर येता ती बाजारात आता परत रावन ती राखीव घेवन बसता. हे त्रास जाता. गोंयकारांनी मुद्दाम पूण गोंयकारांचेर लक्ष दिवंक जाय. कित्याक हो वर्साचो एक आमचो आवडतो रक्षाबंधनाचो आनी आमी आमच्यो भयणी वाट पळयतात की आमी भयणी येतल्यो, आपल्या भावाचे बरे बरे नवीन नवीन आमी आयटम हाडलेले आसता. तेंच्यांनी येवन गोंयकारां कडेन लक्ष दिवचें, राखीव भरपूर घेवन येवच्यो. राखयांचें सांगपाचें म्हणजे उमेदीन बऱ्यो राखीव आसा, पूण खरी राखीव म्हणटा ती पयली तुमी पळयात एक टायम असो आसलो की देव कार्याक म्हणजे राखीव व्हरताली. रुपयान ₹1 विकूंक सुद्दां मजा येता आमकां. ₹1 एक राखीव ती देव कार्याक म्हणून व्हरतात. आतां राखयेन पूण भरपूर आहा, ₹2 ते ₹200 पर्यंत सुद्दां राखी पसंत सगळ्यांनी आपापली उमेदी पसंत करतात. भावाच्या फुड्यान मोल ना एक म्हणा. तशें ते राखी जेन्ना व्हरोंक येता तेन्ना गिरायक उमेदीन आपल्यो राखीव पसंत करतात, मोला कडेन लक्ष दितात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कुर्डी फोंडा वाठारांत एका बायल पंचाचो घोव दादागिरी करता म्हणून थळाव्यांचो आरोप. एका हावसिंग सोसायटीच्या सिवेज कामगाराक पंचाच्या घोवान मारबडे केल्या म्हणून फोंडा पुलिशेंत कागाळ. पळोवया नेमकें प्रकरण कितें. कांय दिसा फाटीं विधानसभा अधिवेशनात बायला पंच सरपंचांचे घोव दादागिरी करतात म्हूण भाजपाचो कुंभारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसायान मुद्दो काडिल्लो. हो एक पंचाचो मिस्टर म्हणजे घोव तेजो. म्हाका सांग तेका एलाउड आसता पंचायतीन भितर इनवॉल्व जावपाक? अशें आतां बायल जर पंच जाले जाल्यार हे सगळे घोव येता आनी पंचायतीन बसता डिलींग करपाक. हे कितें चल्लां स्पीकर सर? हे तुमी खंय नाल्यार खंय तरी थांबोवंक जाय. आता अशेंच बायल पंचाच्या घोवाचेर दादागिरीचो आरोप कुर्टी खांडेपार पंचायतीचे वार्ड नंबर 10 दामोदर नगरांतल्या थळाव्यांनी केला. वार्ड नंबर 10तली पंच वांगडी संजना नायक हिचो घोव अण्णा नायकान खंय बेठेच कारण नासतना क्याजी स्कायलायन ही हावसिंग सोसायटीचे सिवेज पंप रुमाचे ऑपरेटराक मारबडय केली म्हूण आरोप. तशेंच अण्णा नायक म्हणटा तो राती अपराधीचो येवन सतयता. हो आमचो सिवरेज ऑपरेटर बाबानी नायक, कायदी स्कायलायनाचो सिवेज आनी पंप रुमाचो ऑपरेटर. हांगसरची जी लोकल वॉर्ड पंच आसा संजना नायक आनी ताजो जो हजबंड आहा अण्णा नायक आनी ताज्या वांगडा आनी एक मेंबर आयिल्लो थंय आनी हिटेड आर्ग्युमेंट जाले सिवेज पंपा लागून आनी ताका कानपटार तांच्यांनी 4 आनी तकलेर थोडे आनी पायार 2-3 फावट मारून ताजे हे केलें, ताका इंजरी दिला. आनी आमचे एकूच प्रश्न आसा फर्स्ट की पंच मेंबर इलेक्टेड संजना नायक हजबंडाक कशें रायट मेळटा हांगा आमकां रातचे येवन टायर्ड जावन फोन करपाक, इन्स्पेक्शन करपाक, मारहाणी करपाक? म्हणजे ही गजाल घडली ती रातची घडली ना, ही काल घडली ती 1:30 ते 2 सुमार दनपारची जाल्या. आनी पयली इन्सिडंट जाल्ले आसा रातचे 10 येता. हो मेन मुद्दो कितें, लोकल पंचायत मेंबर ताजो हजबंड हांगा गुंडागिरी, फोन करप, झगडी करप, मारप हे चालू आहा. तेच आमचो मेंबर जो आसा तेणें सांगलें ताका कितें बाबा तूं कितेंय करपा आहा तूं लिगली कर आनी पंच मेंबराक घेवन यो आनी एक्शन घे म्हणून. कोणे मारलो तुका? दोग जाण कोण तरी येयलेले कोण आपण बोला एकटो पंच म्हणटा येयला आनी म्हाका विचारपाक लागले म्हाजे मातशें तोंडाक उदक पडलें म्हणटा बेगीन गेल्लो हांव उदक तोंडाक उदक मारता. ते म्हणल्यार तो व्हिडियो काडपाक लागलो. व्हिडियो काडटकीर मागीर म्हाका विचारपाक लागलो तूं कितें करता हें करता म्हणून कितें आनी मागीर हांवें सांगलें का म्हाज्या पंप पाड पडल्या आनी सारकें ना तें सारकें करता म्हणून तूं विचार तेंका वचोन म्हणून कोण काय आनी मागीर येवन म्हाका हांवें ताका मागीर सांगलें आनी मागीर तो सांगपाक सांगपाक म्हाका मागीर हांवें सांगपाक सांगलें आनी येवन म्हाका कॉला धरपाक हांवें कॉला धरलो आनी मारपाक वयता तेन्ना आतां हाडयलो गेलो खरो आनी मागीर तो दुसरो येयलो तेणें म्हाज्या हातांतलो मारलो. ओके. सो ह्या संदर्भात ते पुलीस कंप्लेन कितें केलें? आमी मेंटेनन्स आमची सोसायटी आहा रजिस्टर्ड, सो आमी कंप्लेन केल्लें आहा पुलीस स्टेशनार काल. ओके. PIको आमी इन्फॉर्मेशन दिलां आनी समनिंग जातलें अशें आश्वासन दिलां आमकां पुलिसान. हांव सुरेश नायक, हांवें कोटी म्हाका अण्णा म्हणून थोडे जाण वळखता, अण्णा नायक. आज आमच्या वाड्यार कितें जालें
एक बिल्डींग आसा कायजी स्कायलायन म्हणून तिजे उदीक सगळी सामकी लिकेज आसा सामकी रस्त्यार व्हांवता पयर तांच्यांनी पंप लायलो आनी ती सामकी भायर सोडटाली उदीक म्हणून हांव विचारपाक गेलो तांकां हें उदीक तुमी अशें सोडूं शकना भायर जे तें बुरशें उदक सामकें तो एकटो आसलो पळय तो मनीस तो म्हाज्या आंगार येयलो आनी वाद करपाक लागलो तूं कोण काय म्हणून विचारपी हांवें म्हणलें हांव एक ग्रामस्थ हांगल्लो असलें उदीक तुमी भायर सोडूं शकना म्हणून ताका विचारलें तरी आसतना तूं कोण काय म्हणपाक हांवें म्हणलें म्हाजी बायल पंच आनी इतलेंच म्हणलें की म्हाजी बायल पंच आसा मागीर लोकांची कंप्लेनी येवं शकता हांगा म्हणून तुका सांगता म्हणल्यार तो उदीक सोडूं नाका मागीर तेजेर तो बाचाबाची करपाक लागलो आनी तो उदीक सगळ्या भायर येता आनी आमी पयलीं हेल्थाक एक कंप्लेन दिल्ली आसा तेजे बद्दल कायजी स्कायलायना बद्दल हेल्थान कांय कंप्लेन दिल्ली आसा आतां हेल्थ केन्ना इवन कंप्लेन इन्स्पेक्ट करता ती पळयात सामको बिजी रोड दिसांनी कितलेशेच लोक येता वयता गाडयो भरपूर चलता थंय सामको सावयवेऱ्या तो फोंडा बस स्टँड पर्यंत पावता तो रोड ते उदीक खड्ड्यांनी भरल्या कारण उदीक उसळटा आनी हो श्रावणाचो म्हयनो आमचो तो लोक थंय देख पांय घेवन देवळान वयता गणपतीचें देवूळ आसा आमचें थंय लागीं वयर मारुतीचें देवूळ आसा तुमी कित्याक एक्शन घेना काय म्हणून आमी ते हेज्या बद्दल हेल्थाक बरयल्लें आसा नोटीस काड म्हणून त्या डिपार्टमेंटान तेंची दखल घेवपाची थळाव्या पंचायतो घोव जो आसा तिचो हस्तक्षेप हांगा चड जाता असो थळाव्यांचो आग्रो आसा तर तेजेरूय कारवाई जावची अशी थळाव्यांची मागणी आसा गोमंतक टीव्ही खातीर कोर्टीच्यान हांव शेखर लाडफेच्यान बेपत्ता जाल्ले प्रेमवती सगूण परवार हे जाणटे बायलेची निमणे कूड सापडली मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही जाणटी बायल कांय दीस जाले बेपत्ता आशिल्ली लाडफेच्यान व्हांवपी व्हाळांत बेरेस्तारा तिची कूड सापडली लाडफे गांवांत रावपी प्रेमावती सगूण परवार ही जाणटी बायल फाटल्या 4 दिसांच्यान बेपत्ता आशिल्ली मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या आयतारा सांजेच्या वेळार ती घरांतल्यान भायर पडिल्ली ती परत घरांत येवंक नाशिल्ली प्रेमावती परवार ही जाणटी बायल बेपत्ता आसा अशी कागाळ दोडामार्ग पुलीस चौकेत नोंद जाल्ली फाटल्या 4 दिसांच्यान प्रेमावती परवार हिचो सोद सुरू आशिल्लो बिरेस्तारा सोनार भाट लाडफे वाठारांत व्हाळांत तिची कूड उफेतना नदरेक आयली हे विशीं पुलिशेक कळटकीच पुलिशेन घडणूक थळार येवन कूड ताब्यांत घेतली आनी उपरांत पोस्ट मॉर्टमा खातीर बांबोळी धाडली प्रेमावती परवार हिका मरण नेमकें कशें आयलें तें कळूंक ना मात तिणें व्हाळांत उडकी मारून जीव दिलो आसूं येता असो एक अदमास आसा हे विशीं पुलीस फुडलो तपास करतात गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत लामगांव माथ्याचेर आशिल्ल्या वेदांताच्या मायनिंग पिठा पासून आपत्ती कोसळची न्हय ताका लागून आमदार ह्या नात्यान हांव नेमान मायनिंग पिठाच्या स्थिती विशीं फाट पुरावो करीत आसा मायनिंग पिठाच्या स्थितीचेर लक्ष दवरपाचे निर्देशूय सरकारी अधिकाऱ्यांक दिलेले आसा अशें आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन म्हटलां दिवचल शाराक तेकून आशिल्ले लामगांवच्या माथ्यावयले मायनिंग पीठ दिसान दीस धोकादायक जायत आसा ह्या मायनिंग पिठाची पालसाण कोसळत आसा ताका लागून लामगांव सयत दिवचलच्या लोकांमदी भंय पातळ्ळा संबंधीत यंत्रणेन बेळारूच उपाय योजना करून लोकांचो भंय पयस करचो अशी मागणी लोकांकडल्यान जावपाक लागल्या ते फाटभुंयेर आमदार दोतोर शेट्टी हांणी आपली भूमिका स्पश्ट केली मजगती मायनिंग पिठापासून आपत्ती कोसळची न्हय देखून ह्या पिठांतल्यान पंपिंग करून उदक भायर सोडपाचे काम चालू आसा मायनिंग पीट्स आसा हे सगळे डेंजर आसा हो इशू हांवें असेंब्लीने रेज केल्लो आनी सरकारान डेप्युटी कलेक्टर जो सरकार प्रत्येक गोष्टी काळजी घेवपाक आमी फॉलो करता हांव पर्सनली फॉलो करता सो ह्या आसा पूण कंपनीची कितली एकाउंट सगळे अशें आमी कोणाक लिंक करता सोडीत आमी सगळ्यांक हें घेवन तुमच्या की बाबा जेन्ना खूब फ्लडिंग जाता तेन्ना तुमी कमी करपाची हाय टायड आमकां कमी करपाची प्रत्येक गोष्टी तुमी रिपोर्ट मंथली काडपाचे
एव्हरीथिंग म्हणजे सगळं आम्ही फॉलो डेली करता अप टू डेट सांगपाचें आमकां गरज ना डे टू डे अभ्यास आसता कळ्ळें आनी ऑफिसच करता टॅक्निकल हांव आमकां टॅक्निकल मनीस करता ते जे सांगता ते आमी पळोवपाक तुकाराम सावंता ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राजकारण्यांच्या आशिर्वादान विविध राज्यांतले उद्देजक गोंयच्यो जमिनी हडप करतात. ताका लागून दोंगर कापपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. जमिनीचे झोन बदलतात. भ्रष्ट राजकारण्याचेर कारवाय करून मुख्यमंत्र्यांनी जर बेगोबेग असले प्रकार आडूंक ना जाल्यार गोंयची अवस्था आनीक वायट जातली. देखून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें पयलीं भ्रष्टाचारी राजकारण्याचेर कारवाय करची अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हाणें केला. Anyone do the hill cutting, the Talati will be the responsible. How you look at this? See, Talati holding Talati is one responsible, but this is a nexus between politicians. This cannot happen without the connection of politicians. Politicians are promoting this. First of all, he should take action on politicians who are promoting this. Hill cutting cannot happen. It might be the sarpanch, it might be elected members. How many people or how many politicians are involved in this real estate? How many are involved in changing their zones? How many are involved in this TCP? So this is basically आम्ही highlight केलेले. हिंगा जायते opening batsmen आशिल्ले to make this during this BJP government. This opening batsmen वरदे तांकां तेमी bold केले. थोडे open close घराको आहाय. So if you look the amount, the biggest thing is alienation of Goa's lands, and we need to protect this. Special status दितले म्हणून प्रधानमंत्रीन सांगलेले आमकां 2014 what happened to that? Instead of that हे सगळे शर्मा वर्मा आनी इंगेली ही सगळी कर्मा हे बंद जावपाक जाय. बंद जाल्यारूच म्हाका दिसता आमचें गोंय माणकुलें गोंय आमी सांबाळपाक जाय. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल युनिव्हर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.